Mahamaya Mahaganapati ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ
मर्दन गोविंद पक्षी वाहना गोविंद पांडव प्रिय श्री गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुलनंदन गोविंद गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया
तू देवाचा देव खरा, तू देवाचा देव खरा, आदिनाथ तू मंगलकारा, आदिनाथ तू मंगलकारा, देहि कृपेचा अमृतधारा, देहि कृपेचा
प्रथम जावनू आमगेले कुलदेव जावन आशिल्ले महामाया महागणपती देवाक नमस्कार करता. आमगेले हे देवस्थानाचे शांतादुर्गेक प्रतिश्ठ केलेले तसले भुवनेंद्र तीर्थ स्वामीक मनसा वंदन करता. आणि हे आमगेले हांगा देवस्थानाचे यावत्तू विजृंभणेर चलता तसले एक कार्यक्रम म्हणून घालून दिलेले आमगेले एक हांगा ह्या देवस्थानाक कमिटी जावका हे एक सक्कड आगो कार्यक्रम चंद जावका म्हणून एक दृश्टेरी आमगेले सुधीर स्वामीन आमगेले हे देवस्थानाक एक CAC कमिटी म्हणून करून दिलेली तांकां जलकीची हांव नमस्कार करता. तशींच आमगेले आतांचे परमपूज्य संयमेंद्र स्वामी तांगेले अनुग्रहारी हे सगळे कार्यक्रम विजृंभणेरी चल्लेले आसा. आमी तांकां हांगा नमस्कार करून हांगा 2 उतर उलोवच्याक इच्छा पावता. आज आमी हिरियडका सुकून रथ घेवन हांगा येवन पाविल्ले आसाची. हिरियडका वचका जाल्यार सुरवेची आमी सुरवेची बसरोर आमगेले काशी मठाक वचून उभय देवाले आनी उभय स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार केले. थंय प्रार्थना केले केशवेंद्र तीर्थ स्वामी तशी आमगेले हांगा देवा प्रतिश्ठ केलेले तसले भुवनेंद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावन थंय आशिल्ले. थंय कळकळी प्रार्थना केले. आमकां म्हळ्यार सुमार दूर यो रूत हांगा येवचे आसा. आमच्या नवेंच जाल्यार ते कसलेच हांगा कसले तोंदरे आतांक येवचे नज म्हणून देवाले प्रार्थना केले. तशींच विजृंभणेरी ह्यो रथ थंय सुकून हांगा थंय पावतना विजृंभणेरी जनसागरारी हांगा येवन पावका म्हणलें एक देवाले की तशीच स्वाम्याले की विनंती केलेली आशिल्ले. त्या स्वाम्यान आजी सत्तिकोन चलोवन दिला. तशीच महामाई महागणपती तांकां जाल की देवाक अनुग्रह तांगेले अनुग्रहारी हे सगळे कार्यक्रम विजृंभणेर जाला. हिरियडका सुकून हांगा येतना प्रति देवळाचे खंयचे देवळ मेळटा त्या देवळाचे कमिटीचे आनी त्या गांवचे भक्तादी सगळे मेळून विजृंभणेरी आमगेले सगळे आमगेले ओट आयले. म्हळ्यार सुमारचे एक 200-300 लोक आमगेले ओटू हे कार्यक्रम रथा ओटू आयले आसा. प्रति एक गांवांत आमगेले कुळावी आनी JSB सर्व देवस्थाना मंडळीन आमकां भव्य हे रथाक स्वागत करून दिलेलें आसा. तशीच आमकां कसकसल जावका तेन्ना म्हणून पुरा आमकां एक अनुकूल करून दिवन सहकार केलेले आसा. तशीच आमगेले हे कुलदेवस्थानाचे वैदिक वृंद थंय सुकून हांगा पर्यंत त्या वत्ता पेट्टाक पुरा वैदिक वृंद त्या 13 वट बैसून आमकां एक सक्कड भक्तादींक वाटेर मेळ्ळेले पुरा जनाक चंद रितीरी देवाले प्रार्थने मागवण करून तांकां प्रसाद दिलेलो आसा. त्या निमित्त पुरा आमगेले हांगा मेळ्ळेले पुरा भजकांक एक भयंकर एक भावूक जावन जालेले आसाची. आनी कसं म्हळ्यार सर्वांक ह्या बटमाम ह्या वत्तांतू आयल्याची म्हळ्यार एक भावाने पुरा जनांनी एक उल्लोत नमुने जालेले आसा. इतले हे कसले जालेले म्हळ्यार हे पुरा आमगेले महामाया महागणपतीले व्हड एक अनुग्रहारी हे इतले पुरा हांगा चलयलें आसा. हांव हांकां पुरा आभार जावन आसा. तशींच हे रथ हांगा चंदायेर येवन आजी पुरा प्रवेश सुमारचे 1000 भर जनाले एक चेंडे नमनमुने वाद्य अशी आमी हांगा पुराक प्रवेश जावन चंदायेरी देवाल सन्निधीक रथ हाणू हांगा देवेलेलो आसा. पूर्ण कुंभ स्वागत बायल मनशाले अशीच बटमावाले वेदक अश्यो सक्कळ निमित्त चंदायेर हांगा येवन एक आमी देवान हांगा पावन गेला. तशी देवाक हांव नमस्कार करता. तशींच परांक आमगेले परां सुकून गुरुवार सुकून रथ बांदचे सुरू करताची. तशीच मार्गशिरा शुद्ध पाडवेक आमगेले रथा कार्यक्रम हांगा
सूर्य येता प्रतिवर्ष जेवच म्हणकेची दशमी सुकून पाडवो सुकून दशमी थंय हे आमगेले विजृंभणेचे महोत्सव कार्यक्रम चलता तशी 1 तारखेक स्वामी संयमेंद्र स्वामी बॉम्बे दहिसरा सुकून हांगा येवन सकाळी 1 तारखे सकाळी हांगा येवन पावतले आसाची हे अष्टमी ह्या पटीक अष्टमी आनी तेरू दोनी एकूच दिवस आयला अष्टमी नवमी दोनीची एकूच दिवस आयला तशी तेराचे सक्कड कार्यक्रम 2 दिवसा कार्यक्रम एकपटी जावका जातले स्वामी जाले की त्रास जावचे आसा स्वामीन आमकां आमी स्वामीले विज्ञापन केलेले तेन्ना कसन जाले की अडना आमी ते सुदर्शन दिवताचे म्हणून स्वामीन एक आमकां अनुग्रह केलेलो आसा त्या प्रयत्नांनी हे सक्कड कार्यक्रम विजृंभणेर चौलका ह्या कार्यक्रमाक आमगेले कुळावी सर्व महाजन कुळावी महाजन तशीच हांगा देवाले भजक पूर जनान येवन ह्या कार्यक्रमाक चंदुकोन चलोवन दिवका म्हणून हांव आयचे एक हे संदर्भारी देवाले येद्र म्हणून तुमगेले सगळे कळकळी विनंती करून ह्या सगळेची आयचे कार्यक्रम कोण कोण मेळ्ळे तांकां पुरा जनाक देवाले एक व्हड अनुग्रह मेळका आनी तांगेले मनान तूं कसकस इच्छा आसा त्या पुरा देवान तांकां अनुग्रह करता म्हणून हांव देवाले की पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करता हांव ह्या दिवसाचे 2 उतरां हांव देवाल म्हणून तूं प्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पळंग मेळिल्ले पुरोलोक लगी सांगचे कसं की म्हळ्यार आमगेले सुरेंद्र तीर्थ स्वामी ते उल्लोच देवते उल्लो देव आमी पुराजन म्हणटा म्हालगडे म्हणटा आशिल्ले आमी म्हणटा आशिल्ले तांणी हांगा पांय दवरत लागून तांगेले पादस्पर्श जायत लागून हे आमगेले देवस्थान दिने दिने म्हणल्यार म्हणके अभिवृद्धी जातस आमगेले देवस्थान देवाल सानिध्य चड जातस मात्र नाही आमगेले कुळाव्यालेय बरें पड जातस आमगेले भजकालेय बरें पड जातस तांगेले आशिर्वादा प्रकार हें व्हड क्षेत्र जात्रे म्हणटा एक वचन दिल्लें जाल्ले निमित्त ते आयचे दिवस पळयत आसतना ताका खंयचेय ते उतराक संशय ना जाल्ले निमित्त तांगेले आशिर्वादा प्रकार आनी आमगे संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वादा प्रकार हें क्षेत्र जावो हांगेन कोण कसं देवाले मागून घ्या शरक घालून घेवन तांगेले ते अभिश्ट ती महागणपती ती महामाई सिद्धी कोर म्हणून घेवन आनी ते स्वाम्याले आशिर्वाद प्रति एकल्याक मेळ म्हणून घेवन हांव पुरा जनाले 2 उतर उलोवंक घेवन आयज दिसाक आमगेले आशिर्वादा उतरां राबयता महागणपती महामायाक नमस्कार करता आयचे कार्यक्रम आमकां हिरियडका तुकून हांगाताय तो रथ हळ्ळल कार्यक्रम आतां गोपी मामान सांगला म्हणके भारी एक चंदायरे मस्त सकट जनांगेले सक्कड रितीरी सहकार मेळनो हिरियडका तुकून कशें ते लॉरीर ते लोड केले ते कशें ते येता त्या वाटेर आमकां कशें सकडी रुक्का गेल्लो वायर सकड आडजत आशिल्ले कशें सकड आमी सुदारसून हाडले सक्कड जनांगेले पुरा रितीरी सहकार मेळनो चंदायरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल तिकिनी हंगे ಅನ್ನೋದು ಪಾವಿಲ್ आसा ते अंतु सहकार दिल्ले आशिल्ले सर्व आमगेले कुळावी समस्त जनांक महाजनांक देव अनुग्रह करो तांगेले सगळे अभिष्ट पूर्ती जावो आनी मुखार सून आशिल्ले रथोत्सवाचो आमगेलो कार्यक्रम तेवे एक चंदायरी स्वामील अनुग्रहान देवाला जावचे आसा सक्कडांनी आमगेले कुळावी जनान सक्कडान तूं भाग घेवन देवाला अनुग्रह पात्र जावका म्हणून विनंती करून मेगले 2 सण उतर राबयता तुझा नमो तुझा नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा छानाता तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा छानाता तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो
देवाक इष्टदेवाक स्थानीय सर्व देवाक नमस्कार करून उभय देवाक बी नमस्कार करून एक दोन उतरुलेचा प्रयत्न करता. महागणपती मामायाचो नूतन तेरो आजी हांगा भूस्पर्श जाल्लो आसा. हे आमगेल सर्व शिराली JSB समाजाचे एक व्हड सौभाग्य अशी म्हणून हांव लेखता. कशें आमगेले म्हालगडे पयलीं दवरून हे देवस्थानान चलतसले सर्व कार्यांतू कशें हातभार लावन काम केलें की आमी सर्व हे JSB समाजाचे मुखारी आमी म्हालगड्यान घालून दिल्ले एक मार्गारीची आमी मुखार चोलनू हे सर्व देवस्थानाचे सर्व कार्यांतू आमी विजृंभणेन जावं तशी आमी सर्व सहकार करतात म्हणून सर्व समाज बांधवांनी सर्व समाज बांधव सहकारान हे JSB प्रेसिडेंट हांव अशोक पै आजी देवाल मुखारी आश्वासन दिता. हांव KJ कामत म्हणून बेंगलोर दाखवून आयला. आज हांव हांगा पळयलें कशें म्हळ्यार आमगेले काशी मठाधीश समयमित्र तीर्थ स्वाम्यान प्रसाद दिवन हे पुरे प्रोजेक्ट जाल्लेले स्वाम्याले प्रसादा निमित्त हे कितले हें जाल्लें म्हणून पुराय हांगा राबून दोळ्यान पळयलें. आमी स्वाम्यान प्रसाद दिल्यार कसं परिवर्तन जावता पळयलें एक देवालय राबून पुरा पळयला. इतले चंद की आमगेले आज येईल रथ देव आमगेले कितले चंद की तितले चंद रथ तयार जावन आज येईल आसा आनी 102 दीस भितर तयार जावन हांगा आयला म्हण पळय खंयचेय शास्त्रांत चढून करनाशे शास्त्रोक्त जावन प्रत्येकांतूय तांणी शास्त्र आधारीत प्रकार हाजी कोरून तेवी हाजी हांगा तोग देवन रथ ते लॉरी दाखोवन तोग देवन चारी चक्रे घालून हांगा पळयतना येद्रा देव म्हापशी तेरू राबला. हे पळयतना निजावन आमगेले परम पूज्य स्वाम्याले प्रसाद कस पवाड करता म्हळ्यार दाखोवन दिता. हाजी धन्य जाला.